साई तू आमची शारोतिणी मोगान आयल्या आमी तुजे चरणी मागून शिकय आमकां खालतेपणी नमान नमान तुका रोसार सोयबिणी आमासर पाक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे नमान नमान तुका रोसार सोयबिणी आमासर पाक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आमा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवाक समर्पिली भावार्थी जिवीत सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली नमान नमान तुका रोसार सोयबिणी आमासर पाक्यांची तुंगे राणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचेर दीस तुजे काकुळतेचे
जुमलेल्या सेऱ्यादेऱ्यांक संतोष बरेत आपुरबायसो दीस मगतां ओय मोगाचनो उपयोंची मासली आशेता दर्याच्या तशेंच तळ्याच्या न्हंयच्या आपुरबायच्या रुचीक उदकाक सांगतस उपची सुकणी आशेतात आपल्या बऱ्या गुडाक कंडी जावणी व मानेस्त फ्रांसीस आनी मानेस्तेन सरिता आशिल्ले एक आपुरबायच्या नव्या घराक सबार वर्साची आशा हरी एका कुटुंबाक आसा कंडी जावणी देवबापान सबार बेसावांनी आशिर्वादांनी भरले आसा मानेस्त फ्रांसीस तशेंच मानेस्तेन सरिता तांच्या कुटुंबाक आयच्या दिसा आमा समोर आसा आपुरबायेचें घर आसा ह्या घरचें नांव आसा एंजल कंडी जावणी ह्या घरचें उक्तावन सांगतस आशिर्वाचन करच्याक येदलोस फिरगज विगारबाब फादर ग्रेगोरी पेरेरा तुमचे आजारपणांत आमच्या सगळ्या कार्याची सुरवात आनी आशिर्वाचन जावंचार आसा कंडी जावणी फादर तुमकां ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव प्रदीप मंजेश्वर तुमकां माय मोगासो येवकार मागता जोरान तरेसो आवाज दिवचें सांगतस आमच्या सगळ्या कार्याक सांगा दिवन आसात सिस्टर शीला सिस्टर सोफिया सिस्टर मेरी तशेंच सिस्टर आशा सिस्टर फ्लेवी जाले न्ही 5 सिस्टर कंडी जावणी आपुरबायच्या कार्याक धार्मीक भयण्यो 5 जाणां आमच्या मोदेगांत हजर आसात कंडी जावणी सिस्टर तुमकां ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तुमचो मोगास प्रदीप तुमकां ह्या कार्याक बरो येवकार मागता सांगतस आपुरबायच्या कार्यांत कारणांतर वाड्याचो गुरकार आसार सोना सांगतस वाड्याघरा आसात फिरगस घरा आसात लागशिल्ल्या कुटुंबाचे आसात तुमकां समेस्तांक ह्या कार्याक बरो येवकार मागता आसतना आतां हांगासर फुडें आपयता मानेस्त फ्रांसीस आनी सरिता आनी तुमची भुरगीं आनी लागशिल्ल्या कुटुंबाची हांगासर फुडें येतात फिंत कातराप करतात हे दार उक्तावन करतात ह्या वेळा मगोचें न्हू देखून आमी समेस्तांनी उबें रावचें जोरान तलेसो आवाज दिवचें तांकां सांगात तांकां उल्हास दिवच्याक मानेस्त फ्रांसीस आनी सरिता आनी तांचे कुटुंब सांगात मेळून आतां पिंत कातराप करतात आनी दार उक्तावन करतात मगोचें न्हू जोरान तलेसो आवाज दिवचें तांच्या संतोशांत आमी वांटेली जावच्या विनंती करता येस दार उक्तावन करा परत घरचे प्रवेशद्वार उक्तावन करता मग जोरान तलेसो आवाज परत दिवच्याक विनंती करता कुटुंबाच्या न्ही तशेंच धार्मीक आनी घरच्या भितर प्रवेश जावच्या विनंती करता येदुलूच कार्य सोयजमोन भोव मानेस्त फ्रांसीस आनी मानेस्तीन सरिता तांच्या मुखेलपणांत हांगासर उबे जाले आपुरबायेचें घर एंजल आतां हांगासर उक्तावण जाल्लें आसा फिरगस विगार बाप आनी सांगतस धार्मीक भयण्यो आनी कुटुंबाची सकट सांगातां मेळून आतां घरच्या आशिर्वादाच्या कार्याक मुंदसून वेतात मगोचिनो कुटुंबाच्या संगत मेलोनू आतां हांगासर पेंत कातराप दार उक्तावण केल्लें आसा आतां फिरगस विगार बाप आनी कुटुंबाची धार्मीक भयण्यो आसा तुमच्या सगळ्यांच्या मुखेलपणांत हे घर आशिर्वाचन करतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवटू तुमचे सोबे आसो मोगाळ बाबानो भयण्यानो आनी प्रत्येक जावणो फ्रांसीस शरिता शैना आनी श्रेयल ह्या कुटुंबांत जी आमची सदांच जी आमची मनशां ह्या घराच्या एंजल घराच्या उक्तावणाचे तशेंच आशिर्वादाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या समेस्त भावा भयणीनो तुमकां समेस्तांक
बरो दनपार मागता, बरो दीस मागता. ह्या घराच्या आशिर्वादाच्या संदर्भी मनशाक ताचे मूळ गरजो म्हण आसात. जावं दी ह्यो मुळावी गरजा महत्वाची आमच्या बुकेक खाण, तानेक पिवन, न्हेसोंक वस्तूर, तशेंच रावपाक आमकां एक डिसंट अपुरबायेचें घर. आनी हांगासर व्हडा श्रमान आनी घमान म्हणल्या बरी हांगासर उक्तावण जाला. थोड्याच वेळाच्या अवधीन फ्रांसीस आनी सरितान हें घर बांदूंच्यात यशस्वी जाल्यान. आमच्या मुखार आसा अपुरबायेची ही आल्तार. कुर्सायल्लो जेजू आसा, भगवंत कुटाम आसा, मिनीन जेजू आसा, मोरयेचें रुपणें आसा. आनी हांगासर हर एका दिसा म्हणल्या बरी सकाळींचे जावं दी, संजेचे जावं दी हे कुटाम सांगाता मेळटले, मागण्याक हजर जातले. आनी ह्या मागण्या मुखांतर देवाची आशिर्वादां भगवंत कुटुंबा मुखांतर ती जोडून घेतली. तर आज मागीर आमी हे गीत आमी गावन आमी ही मागण्या विधी आरंभ करया. गायता काळीज म्हजें. गायता काळीज म्हजें येसो मिया, सोबाई कृत्यांची तुज्या, सर्वय रसनाक दितात साक्ष सोमिया, वडा वैभावाक तुज्या. सूर्यो आनी चंद्र अंतरळी तारा, गायतात तुजी कीर्त जावन सितारा, गाजयतात मैमान तुजी दर्याची लारा, सर्वय रसनाक वाकणतात तुका जावन गितारा. गायता काळीज मोजे सर्वय रसनाक दितात साक्ष सोमिया, वडा वैभावाक तुज्या. आता वाड्याचो गुरकार हजर ना तरी वाड्याची प्रतिनिधी आसा. कुटुंबाचे मागणे आंबोरी शिकयता. सर्गचरणी उल्हास पाव किती आसा का तू ओम पावसले तो आपले सांगले बरी जिवांसला आम्हा पास देवा लागी माग संतोष आनी उल्हास पाव मुखार मरये किती आसो मी करोस जिवांसला. प्रार्थुया ए सोम्या बडव्यान गोबार दिल्या वरवीं तुझ्या पुता क्रिस्ता मनशा पोवन घेतल्या आमी सणसल्या ताच्या कश्टा आनी कुर्सावरी जिवानपणाच्या नंदा कमी पवशे तुझी कृपा आमच्या दसकाने वत म्हण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरी पात आमे. महिमा बापा कानी पुता आनी पवित्र आत्म्या, महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या, महिमा बापा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या. देवा गल्या वड्या चिराकण्या श्रीगिंचे दयेन म्हाका दिलाय तबेन मुसीमो तुस वडाय म्हाका राख संभाळ सलय आमे. ससनासो विशो दी तंका ये सोम्या निरंतर प्रकाश संचेर पोवन दे समाधाना तेशे घेवन देत आमे. आता आमी देवाचे उतर आयकुया. लुका प्रमाणे सुवार्ता. म्हाका सोमिया म्हणून आपयतात पूण हांव सांगता ते तुमी करिनात कित्याक. म्हजे सरशी येता आनी म्हजी उतरां आयकून ते परी करता तो कोणा सारको ते हांव तुमकां सांगता. तो एक घर बांदतल्या मनशा बरे म्हूण येत. ताणें गुंड कोंडले आनी कडपाचेर बुन्याद घाली. नैंत आवरू बरोवन वाळ्याचो लोट त्या घराचेर मारलो तरी ते कोसलोन पडले ना कित्याक तें घट्ट बांदलेलें. पूण जो कोण म्हजी उतरां आयकून त्या प्रमाणे चलना तो बुन्याद घालिनासतना मातयेन घर बांदलेल्या मनशा परी म्हूण येत. वाळ्याचो लोट येवन त्या घराचेर मारलो आनी ते कोसलोन पडले. त्या घराचो संपूर्ण नाश जालो. देवाचे उतार हे.
बाबा भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकलें एक 2 घडयो नियाळ आमी करया देवाचें उतर आमी आयकून त्या प्रमाणे चलचें आनी पाळचें जेजू सांगता एका बुदवंत मनशाक तो सरी करता देवाचें उतर आयकून कितेंच गण्य करिनासतना सोडचें जेजू सांगता तो एका हेड्डा बरी रेबेर बांदलेल्या घर बांदलेल्या मनशा बरी म्हणून आमच्या जिवितांत देवाचें उतर आमी तें आयकून ताचें पाळां आमचें तें सोडिचें आमच्या काळजांत तें किरलाचें व्हड जायचें आनी ताणें फळ दिवचें 100 वांट्यांनी 60 वांट्यांनी 30 वांट्यांनी आनी हेच देवाचें उतर ह्या कुटुंबांत हर एका दिसा वाचतली चित दिवन वाचतली आनी बुदवंत मनशा बरी तांच्या भावार्थाचें बांदप ती बांदतली घर तांणी बांदलां फातरांनी सिमेंट कॉंक्रीट स्टील पेंट इत्यादी सगळी वस्तू उपयोग करून ह्या पुरबायेचें बऱ्या विन्यासाचें घर तांणी बांदलां भावार्थाचें बांदप तांणी बांदूंक आसा तांकां भंय आसा आसलो तसलो भावार्थ तांणी ह्या नव्या घरांत आनीक चड वृद्धी जावन जियोंक आसा ह्या वेळार मागीर आमी ह्या कुटुंबाच्या सर संद्या बसत तांचे भावार्थाचें बांदप शाश्वत उरोवन दी घट्ट बुनयादीर भावार्थाच्या बुनयादीर बांदलेलें आसूं दी आनी ह्या घरा येतल्या वेतल्या सगळ्यांकी ती आश्रय दितली ती बरी उतरांनी तांकां सुदारशितली आनी ह्या कुटुंबांत कितेंच उणें जायनाशें भगवंत कुटुंबाच्या मजतीन देव तांकां भावो करून दी विशेषवणे देवाचें उतर तांच्या जिवितांत 100 वांट्यांनी फळ जावन दी म्हणून तुमच्या समेस्ता समोर हांव तांकां ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ दिवन बरें मागतां कुटुंब मागण्याचें घर कुटुंबाचे मागणे आमी म्हणया आनी ह्या कुटुंबांत हें कुटुंब मागण्यान बरोवन दी आनी देवाच्या आशिर्वादां जयभरती तांच्या जिवितांत देवन दी कितें ती आज आशेतात कितें सपन घराचें तांणी देखिल्लें तें जारयेक आयलां आनी जीं कितें सपनां तांच्या जिवितांत ती सपणयल्यांत ती सगळें तांच्या जिवितांत जारी जावन दी म्हणून आमी घेया एक खंड आमी थेरस आमी भेटोवया आनी ह्या कुटुंबांत मागण्याची बुनयाद भद्र आसच्याक देव तांकां बेसावांनी बरोवन दी म्हणून मागया सतमंतान देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो अवंकवार मरयेतावन जल्मालो 5 वेळा ताका ताणें कस असले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर पदवेदारा देवा बापाच्या उज्यो कुशीन बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूं येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण ससनाचें जिवीत आमेन तुमचे लागीं कोंत आसा तर बळसांत ह्या गळ्यांत आसा जाल्यार काडन एक कंठेर्स ह्या कुटुंबा पासून आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ तुजे कुशीचें जेजो नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ तुजे कुशीचें जेजो नमान मरिये कृपेन भरिल्ले स्वामी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावळ तुजे कुशीचें जेजो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आज आमी संतोषाचो मिस्तेर नियाळ करया आज आमकां सगळ्यांक कळीत आसा मरी एलिझाबेथीक भेटोंक गेल्लें जाल्यार फेस्त आज मरी माई सेवेचे एक व्हड महान करणी आमकां शिकयता एलिझाबेथीच्या घरा गेल्ल्या वेळार जेजूची तशेंच स्नानीक जो आमची मिलाखती जाल्ली मरी मायेची आनी एलिझाबेथीची भेट जाल्ल्या तवळू मरी माय ती तिचे स्तुती गायन गायता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता
आज सरिता आणि फ्रांसीस तांच्या भुरग्यां सोबे ह्या व्हडा संतोशान ह्या नव्या घराच्या उक्तावणा आणि आशिर्वाचना संदर्भात देवाक स्तुती गायन गायतात मरिये माये बरी आणि हे तांचें कुटुंब मरिये मायेच्या बेसावान तशेंच देवाची विस्तार आशिर्वादां मरी एलिझाबेथ हांची ह्या कुटुंबाचेर मागोवन धाडून दित म्हणून आमी मागया. ह्या कुटुंबांत सुख दूख केदाळय तांच्या जिवितांत येता आसतना मरिये माये बरी स्विकार करूंक आनी सेवेची जिणी जियोवंक तांकां फावो करनी म्हणून आमी जमा जाल्ली सक्कडी ह्या कुटुंबा पासून मागया. त्या खुशीची शिकया, ह्या खुशीची जबाब दिया. आमचे बापा आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. बगेवन मरिये देवाचे माये आमो प्यां खातीर विणती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वता आमेन. ये मोज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमकोणाच्या उज्यांतली आमकां दिवार समेस्तात्म्याक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पाय. नमन राणये काकुळतीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृता आनी बरोवश्या तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता अस्कर सोड आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शकाय हे तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैव पळ जेजू आमकां दाखय. हे दायडी हे मुगाळी हे दुलोबी अंकवारी मरिये. भगवंती देवाची माय आमा बसोत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजो. ये मरिये पाप करत नासतना गर्भ संभवले कर म्हजी कोड निस्कळ आनी कर म्हजो आत्मो भगेवन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजो. ये मरिये पाप करत नासतना गर्भ संभवले कर म्हजी कोड निस्कळ आनी कर म्हजो आत्मो भगेवन. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सोमी तुजे संगता स्त्रिया मित्र तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजो. ये मरिये पाप करत नासतना गर्भ संभवले कर म्हजी कोड निस्कळ आनी कर म्हजो आत्मो भगेवन. मरियेक समर्पण म्हजे रणे आनी म्हजे माये हांव म्हाका सगळोच तुका दिता
आनी म्हजें मुक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्याक आयच्या दिसा हांव तुका समर्पिता. म्हजे दोळे, म्हजें कान, म्हजें तोंड, म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांय दवरिनासतना देखून हे मोगाळे माये हांव तुजो जाल्ले वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणलें बरी. भावा भयणीनो, ह्या कुटुंबान हे एंजल म्हणलें तसलें घर ह्या बांदच्या सगळ्या वावरांत देवान तांचेर वतलेल्या सर आशिर्वादा पासून ती अर्घ दिता आसतना ह्या कुटुंबाची थोडी मागणी तांच्या मुखार सर्गीच्या बापा मुखार दवरुया. देव आमची मागणी आयकता, आमी मागा जाय म्हूण तो आशेता. देवा आमी हांगासर वावर केल्ल्या सगळ्यांचो ह्या घरचे प्लॅन केल्ल्या तशेंच कॉन्ट्रॅक्टर तशेंच वावर केल्ल्या सगळ्या कामेल्या बसो तूं आनी ह्या कुटुंबाच्या सांद्या बसो तूं आमची मागणी आमी सर्गीच्या बापाक उबारून दवरुया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाचे महत्व उखल धरून सोमेस्त कुटुंबाच्या सांद्यांनी बावरतान आनी तुजे उतर प्रकार कुटुंबाजीनी बांदून हाडूंक प्रेरण दिशे तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे प्रार्थन आयक. ह्या कुटुंबाच्या सोमेस्त सांद्यांनी एकामेकाच्या मोगान तीर रावूंक कुटुंबान बोगसणेच्या स्पिरितान एकवटान जिवंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. हे घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांक तांच्या मुखल्या वावरांत तांकां यशस्वी दी आनी बऱ्या भलायकेंत तांकां सांबाळ म्हूण मागता हांव. ह्या कुटुंबाक भेट दितल्या सोमेस्तांक समाधानाचे देणे लाभय. ह्या कुटुंबा मुखांत्र सर्वांक सुवार्ता परगट जावन दी म्हूण मागता हांव. ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर सांद्यांक ससनाचें सूख मेळ म्हूण मागता हांव. आमची वैयक्तीक मागणी सोम्या मुखार दवरून सोम्यान शिकयल्लें मागणें आमी आतां बापाक भेटोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, आमच्या रसनारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करच्या सर सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यान तांकां तूं पवित्र कर आनी तुजी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या ससनाच्या निवासांत सूख भोगूंक सोमेस्तांक तूं फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देखले हांवें देवाळाच्या उज्वातान वाळून येवचे आनी कोणा चरशी येवन देवुदा पावले ते बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा देखले हांवें उदा देवाळाच्या उज्याता वाळो येवचे आनी कोणा सरशी येवन देवुदा पावले ते बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्पराक जय देखले हांवें उदा देवाळाच्या उज्याता वाळो येवचे आनी कोणा येवन ते उदा पावले
जय जय सौम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोब तुझ्या मुखार पावोवन दी प्रार्थुया बघियो सौम्या सर पदवेदारा बापा ससनाच्या देवा ऐक आमचे मागणे आणि तुझ्या बघियोन बडव्याक सर्गीन तावन पाटय ह्या घरांत रावतल्या समेस्तांक तो राखून दी तांचें तो पालन पोशण करून दी तांकां तो सांबाळून दी मोगान तांची जतन घेवन दी क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं मे म्हयन्याचो निमाणो वयसो दीस मुर्ये मायेची आशिर्वादां देवाची आशिर्वादां मुर्ये माये मुखांतर बघेवन कुटुंबा मुखांतर यथेश रितीनी देवन दी कितेंच ह्या कुटुंबांत उणें जायना अशें देव तांकां आत्मीक संगतीनी तशेंच सामाजीक संगतीनी बरोवन दी म्हूण सांगून आमी मागया मे म्हयन्याचें गीत आमी गायता आसतना सुरूचो वर्स आनी निमाणो वर्स आमी गावया तूं काळजाच्या गोंड्या म्हज्या नामान तुका बरवशांच्या माय म्हयन्याचे दुलो प्राणये चेरनान तुज्या लागता माये माय म्हयन्याचे दुलो प्राणये चेरनान तुज्या लागता माये तोडो माये नाका करू गोपान तुज्या म्हाका वाडो उस्क्यार तुज्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी जातू आवय उस्क्यार तुज्या म्हाका केळय मोगाळ म्हजी जातू आवय सर्वेस्पोर तुमचे सभे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो प्रार्थुया सर्गीच्या आमचे भोव मोगाळ बापा आज हांगासर सरिता आनी फ्रांसीस आनी तांच्या भुरग्यांनी हेंकर हांगासर उबारला आनी सबार जाणां सयऱ्यांक इश्टमित्रांक वाड्या घरांक मोगाच्यांक आपयलां आनी ह्या वेळार ह्या तांच्या संतोशांत भागीदार जावंक जेवण तांणी तयार केलां जेवणाचेर तुजे आशिर्वाद आमी मागता हे जेवण आमी सेविल्ले वरवीं तुजे बसत वावरूंक आमकां बळ भलायकी आत्मीक आदार तशेंच कुडीक सकत लाभय भलायकेचे देणे आमकां तूं दी आनी बऱ्या संबंदाची जिवीत ह्या जेवणा वरवीं आमकां लाभोवन दिवं म्हूण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं एवढा संतोशान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमित सोखरो दिन वास्तोलो सौम्याक सर्वय काळी वाकणतोलो महिमा सांच काळी रसनार तो सरगारी या संसारी रायामा सर्वांचो सदां काळी सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो सौम्याक दिन वासुया तो बरो मोगा परिमित सोखरो मोगाळ पुताक सोबे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां जेजूच्या बोपयत काळजा मरयेच्या दुलोबी काळजा बगेवन जुजे आसूम सावमाये बगेवन खुर्साचे गुरवेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन पळयात मोगाचेनो फिरगस विगार बापाच्या आजारपणांत
हांगासर आमचे सगळे घर तांच्या पवित्र हातांनी आनी पवित्र उतरांनी हांगासर आशिर्वाचन केल्लें आसा. फिरगज विगार बापाक ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा. फादर थँक्यू फादर. सांगात तस आमचे मदेगात आसात धार्मीक भयण्यो सिस्टर आसात. सादारण लागीं 5 सिस्टर आसात. कंडी जावणी सिस्टरांनो तुमकांय ह्या अपुरबायेच्या कार्याक ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तुमकां थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा. आमचे सगळे ह्या कार्याचें चित्रण हांगासर डेल्सन मिडिया चित्रण करत आसा. येदलोस आमचे सगळे घर आशिर्वाचन केल्लें चित्रण आमच्या सकळ लोकांक पळोवच्या सारकें डेल्सन मिडिया मंजेश्वर बऱ्यांतलो बरो सांगात दिल्लो आसा. तुमकां आमी आभारी जावन आसा. थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा. मोकळे कार्य जावन आसा. दूद उण करचें कार्य कुटुंबाचें न्ही देयकन घरच्या भितर थंयसरेचें दूद उण करचें रिवाज मुंदारसून व्हरच्याक विनंती करता.
करची मुगचनो मुकले करिये आम्ही हांगासर वेदेर मुंदरसून व्हरतां त्या देखून हांव कालती विनंती करतां घरच्या भितर असल्या सैर्यानो सांगतस त्या घरच्या बेर असल्या सैर्यानो देखून हांगासर येवन तुमची मानाची बसका स्वीकार करच्याक विनंती करतां.
Ci. Condizioni mogocino angasır. Bu manist Francis तशेंच सरिता आणि आशिल्लेक आपुरबायेचें घर देवण तांकां फावो केल्लें आसा आपुरबायेचें घर आसा एंजल फिरगस विगार बापान येदुलस तांच्या पवित्र उतरांनी पवित्र हातांनी हे सगळें घर आशिर्वाचन करन कुटुंबाची सांगाता मेलोवन दूद उण करचें रिवाज मुंदरसून वेल्ली आसा या आपुरबायेच्या सगळ्या कार्याक हांगासर आजल्या तुमकां समेस्तांक ಮಯ ಮೊಗಾಸು ಯೋ ಕರ್ಮಕ್ತಸ್ತನ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ವಿನಂತಿ करता हांगासर पुढे आपयता भोवमानेस्त फ्रांसीस तशेंच सरिता तुमी देखन या मानसीक या वेदीक तुमी कुटुंबा बराबर येवच्याक या सुरमगाचे नांव झरांत आवाज येवचे आपुरबायेचे संगीत थँक यू देव बरें करूं फ्रांसीस तशेंच सरिताबाई कशी आसात संतोष बरेच खुशाल बरीत आसा तुमचें एक सोपान एक घर जायचें म्हणून वयमो हर एक कुटुंबाक एक आशा आसता मदव्याक नोडू माने काट्टी नोडू वयमो काजारी जालें भुरगीं जालीं घरी जालें हे आशा हर एका कुटुंबाक देवान फावो केल्लें आसा तुमकां एक बऱ्यांतलें बरें घर तुमकां आमी कड हांगासर बऱ्यांतले बरें कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा घट्ट सांगया कंग्रॅच्युलेशन येस खंडीत आनी तुमकां सगळ्यांचें अभिनंदन हांगासर पावो जाल्लें आसा ह्या संतोशाच्या वेळार हांगासर फिरगस विगार बाब धार्मीक भयणो कुटुंबाची सकड आजर आसता आसतना तुमच्या समोर आसा गोडसाणेची कातरापाची केक विनंती करता देखन कुटुंब तुमी हांगासर बराबर येवचें गोडसाणेची केक कातराप करच्या यस मगचनो आमा समोर आसा गोडसाणेची केक आता कातराप करता आसतना मगचनो बसले कडेस जोरान तलेसो आवाज Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. That I could be happy and contented. I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself and think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that roundabout me you wanted to stay. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. इस पळयत मोगाचें कितलो एक संतोष ह्या कुटुंबाक हांगासर तांणी एकामेका सगळ्यांनी आवयन बापायक बापायन धुवेक धुवेन बापायक आवयक सगळ्यांक एकामेका गोडसाणेची केक दिवन तांचो संतोष आमा समोर वांटून घेतलो आसा हीच गोडसाण म्हाका तुमकां समेस्तां पावी जावच्याक आमा समोर आसा मोबेन कॅटरस कुत्तार आतां तांचे स्वयंसेवक आनी आतां थोड्या स्वरांनी तुमचे समोर
मोगचनो थंयसर जायती मालगाडी उबी आसात दयाकन इल्लीशी बसका आसा तर सुदारसून दियात आमची भुरगीं दयाकन मालगाड्यानो भुरग्यांक हाताक आनी घेवन तुमी थंयसर आसात भुरग्यांक जाल्यार सात जाता तर उस्क्यारी बसोवंक पळयात थंयसर इतर बसका आसा तर चेर आसा तर इल्ले वेवस्थीत रितीर मांडून हाडच्या की विनंती करता वय मोगचनो ह्या कार्यांत आमकां हर एकल्या की ह्या कुटुंबाक बरें मागया बरें आशेवया म्हूण आमकां आशा आसा खंडे जावन एक बऱ्यांतलें बरें कुटुंब हांगासर धाडटो आसा एक बरो फोटोग्राफर आनी आमची भयण आसा मनेस्तीन एक शिक्षक जावन वावर दिता खंडे जावन ह्या कुटुंबाक बरें मागोवंक ह्या कार्यांत आमी एक बऱ्या उलोवपीक विसून काडले आसा वृत्तेंत एक मुखेल शिक्षक जावन ती वावर दिवन आसा सेंट मेरीस उडुपेंत ती वावर दिवन आसा भोवमाणेस्तीन मारिया क्रास्ता तुमी आयकन तुमच्या मोठी वळख हांगासर दिल्ली आसा तुमी हांगासर फुडें येवचें तुमच्या मोबायल उतरांनी ह्या जोड्याक बऱ्यांतलें बरें शुभाशय उल्हास पाठोवच्याक देव बरें करूं एमसीक म्हजी वळख करून दिल्या दिसवो आयसो सोम्यान केल्लो आज निजायकी आमकां मस्त संतोश एका वाटेन काल पोर दराळ पावस आज इल्लीशी आमकां सुटका दिल्या आज निजायकी सरिता आनी फ्रांसिसाच्या संभ्रमांत वांटोली जावंक भोवशा आज आमी इतल्या वर्त्या संख्यान आमी आज हांगासर आयल्या भोवशा पावस वतलो तर भोवशा 4 जाणां येवचे कडेन एकलेच जाणां येवचे आसले कोण ना आज निसायकी कितेंय जावं फ्रांसीस आनी सरिता आनी तुमच्या दोगांय आंज्या भुरग्यांक आज हांव हो दीस बरो मागता आनी ह्या दिसाची शुभाशय पठयता पयले सुवातेर हांगासर आसात आमचे विगार बाप तशेंच धर्म भयणी येदोळसो आमकां विगार बापान भितर मस्त मागणें केलां आनी हे मागणेच आमकां आज दराळ बेसांवां सरिताच्या कुटुंबाक तशेंच आमकां एक तांचो संदेश आमकां आज मेळटा खंडीत एक व्यक्तीक 2 संगती मुख्य एक घर आनी एक घराणें घरां आमकां खंयसरी मेळटात त्या घराणें आसचें म्हळ्यार त्या घरांत आसले मनशां आवय बापय आब व्हडली माय कितलीं जाणां आसात तांच्या संगता आमी बसोन संगता जियोवचे कश्ट सूख भोगचे झगडे करचे मोगान रावचे हे सगळें एक घराणें जावन आसा आनी सुमार वर्सां जावन भोवशा फ्रांसीस आनी सरिता मस्त घर व्हंकला गेल्या जावंक पुरो वेताना ताणें चिंतलें एकच आमचें घर केदाळा आमकांय घर बांदूंक आसा आमचें घर केदाळा म्हणून ताणें सुमार वर्सां जावन आशिल्लें देखिल्लें आज घर तांचें एंजल म्हणलें घर आज उबें जालां निजायकी खंडीत देवाचो वर्तो उपकार आज ह्या कुटुंबाक आसा सांगता जे कुटुंब मागता ते सांगता बळटा हिस्स उतरां आज ह्या फ्रांसीस आनी सरिताच्या कुटुंबांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकां हर एकल्यांकी आमी तांच्या विशयांत भोवशा हांगासर आसली फिरगस घराची वाड्याची तांच्या विशयांत पळयलां जावंक पुरो आयकलां जावंक पुरो हांवें मात्र पळोवन हांव पयस जावन आसा उडपी त्या देखून
तांणी वाड्यांत इगर्जेंत घेवचें मुखेलपण हाका साक सावन आसा. तशेंच फ्रांसीस कश्टी काम करन तशेंच एक बिझनेस तो सुरू करन ते कश्ट जावं दी सूख जावं दी सांगाता हर एक ताचें काम मात्र न्ही वाड्यान ती फिरगजेन तो मुखेलपण घेवन तो सांगाता वावर करचो मनीस. तशेंच सरिता फ्रांसाक संगती जावन सगळें संगता काम करन संगता कश्ट सोसून संगता कश्ट ते एक शिक्षकी जावन वावर करता जाल्यान मस्त घरांत राटावळी आसात, काम आसा, ल्हान भुरगीं आसात. त्या भुरग्यांक फावो ते मार्गदर्शन सांगता तांच्या सांगता बसून जियोवचें सुलाभ न्ही. घर आमकां पळोवंक सोबीत दिसता. घरांत जियेतना आमकां मस्त कश्ट मेळटात. तो संतोश जावं दी झगडे जावं दी आमी मुखेलपण घेवन एकामेकां संगात दिवन संगता आमी जियेल्यार मात्र ते कुटुंब संगता मेळटा. आज निजायकी आमकां मस्त संतोश भोगता. ह्या फ्रांसीस आनी सरिताक एंजल म्हणलें घराचें नांव दितना सांगताच तांकां दोगा एंजल्स सांगता तांच्या सांगता आसात. निजायकी ही दोगा भुरगीं आंजास सरी एक ल्हान तावन ती मुखार इस्कला तावन इगर्जे तावन हर एक स्पर्धांत ती मुखार वेतात. आवय बापाय कितले मुखार वतात की तशेंच त्या भुरग्यांक ताणें मार्गदर्शन दिलां. त्या भुरग्यांक सांगता आपोवन व्हरतात. तरपोटी आमी चिंचे जावन आसा भुरग्यांक घरांत सोडचें आमी घोव बायलांनी मात्र वचचें सगळ्यांनी वचचें भुरग्यांक घरा बसून टी व्ही घालून बसचें हांचें तशें न्ही. आनी खंय वताना सांगता वेचचें भोवशा तांकां आतां 2 हप्ते तावन मस्त घराची काम जाताना कस सांग बरो जाल्यार त्या पावसांत आसल्यार त्या भुरग्यांक व्हरून तिशेन इशेन म्हणून आज मस्त कश्ट काडल्या तांणी. ह्या कश्टाचे आज तांचे घर निजायकी आज तांकां संतोश मेळ्ळा. त्या संतोशांत वांटेली जावंक आमी हांगासर आसतना आज निजायकी आमी ती भागी जावन आसा. फ्रांसीस आनी सरिता तुमचें घर आज हांगासर उबें जालां. हें घर घट्ट पत्राचेर बुन्यादीचेर बांदून घट्ट बांदलां आनी ह्या घरांत तुमी जियोवंक आसतना सबार वर्सां तुमी ह्या घरांत जियेतना तुमकां कश्ट येवंक पुरो सूख येवंक पुरो झगडे जावंक पुरो हर एक तुमी सांगता ते वर्ण जियेल्यार थंयच तुमचो मोग बाळटा. सदांच मागणें जावं दी तुमचें सांगातपण. सदांय सकाळीं सांजेर देवाक पयलो जागो दिया मागीर तुमच्या कामांत भायर सरा. सदांच देवाचो बरोबसो पातये दवरून पातयेल्यार मागण्यांत आमी मेडकान मुखार गेल्यार हर एक आमी खंडीत ते मुखार पावतले. आज सरिता आनी फ्रांसीस श्रेयल आनी शैना तुमकां हांव हांगासर समेस्त तर्फेन हांव तुमकां बरो फुडार मागता. ह्या घरांत जियेतना तुमी आशेल्लीं सपनां कितें तुमकां देव तुमकां फावो जावं दी तुमकां मेळय जें म्हूण तुमकां आशा आसली पयलें तुमी चिंतल्लें सगळें भोगाप तुमकां तें आनी ह्या घरांत तुमकां मुखार जियेतना तुमची आशा सगळी सुफळ जावं दी. भुरग्यांक बरो फुडार लाबोवन दी. भुरगीं मुखार आंज्या सारकीच मुखार एका पंथाक पावोवन बऱ्या फिरगजेंत आनी समाजेंत ते मुखेलपण घेवन ते सगळे आदर्श कुटुंब बांदूंक हांव हांगासर तुमच्या आम्हा समेस्तांच्या तर्फेन हांव देवा लागीं मागता आनी तुमकां आज समेस्तांच्या तर्फेन कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. देव सदांच तुमचे सवे आसो. देव बरें करूं. थँक्यू. देव बरें करूं. खंडीत जावणी हांगासर घर आनी घरांनी खंयच्या रितीर आसची म्हूण खंडीत जावणी ह्या कुटुंबाक बऱ्यांतले बरे शुभाशय पटेल्या मनेसीन मारिया क्रास्ता तुमकां आम्हा समेस्तांच्या तर्फेन थँक्यू. देव बरें करूं म्हणटा. अपुरबायेच्या कार्यातावन फिरगज विगार बाप आनी धार्मीक भयण्यो आनी थोड्याच वेळांनी निर्गमन जावतात. खंडीत जावणी फादर तशेंच
आमच्या सकट धार्मीक भयण्यानो तुमच्या आजारपणाक आमच्या समेस्तांच्या तर्फेन प्रत्येक जावन ह्या कुटुंबाच्या तर्फेन तुमकां काळजान तावन थँक्यू देव बरें करूं म्हणटा जोरान तेलेसो आवाज दिवचे तांच्या आजारपणाक थँक्यू फादर. मगचेनो आमकां कळीत आसा दोन रितीची वडावल. एक कुटाम जियेत आसतना दोन रितीची वडावल आमी पळयता. एक आत्मीक वडावल. आत्मीक वडावलाक जाय जसल्यो हर एक संगत्यो हर एक वस्तू आसूं पुरो जेजू क्रिस्ताचे पिंतूर आसूं पुरो जुजे मोरी आसूं पुरो हे सगळें सांता भक्तांचे आमी वाचताचे बूक आसूं पुरो बायबल आसूं पुरो धूप आसूं पुरो उजवाड आसूं पुरो कॅन्डल आसूं पुरो आमकां हे सगळें आत्मीक वडावलाक सांगत दिता. तरी एक कुडीची वडावल जाय तर आमकां कानाची जेवणाची गरज आसा. सगळी वस्तू आतां वजें हांगासर थंयसर मुखार आसा. हांव विनंती करता कुटाम हांगा सांगाता मेळचें आनी सगळें वजें घरच्या भितर व्हरनेच्याक विनंती करता. सैर्या धैर्यान तुमी हांगाच बसचें. लागशिल्ल्या कुटुंबाच्यांनी आतां हें सगळें वजें घरच्या भितर व्हरनेच्याक येयात मगोचे न्हू. लागशिल्ल्या कुटुंबाची वजाक आदियात. तुमकां येदोळस कळीत आसा कोणें सांगात दिवंक सांगून देखन सांगात दिवच्याक परत विनंती करता. येत मगोचे न्हू लागशिल्ल्या कुटुंबाची येयात. बायेक आपूण आसात. कोणाच्या बायेक फ्रांस ते तुज्या बायेक आपूण आसात. येयात लागशिल्ल्या कुटुंबाची येयात. सांगात दियात मगोचे न्हू. येयात मगोचे न्हू येयात. मनुष्य जिवितांत कुटुंबाक कुडीची वडावलाक जायती काना जेवणाची गरज. येदोळस आमचे आशिर्वाचन केल्ल्या घराक कुटुंबाची सांगातां मेळोवन आतां वजें हाडन घर भरता आसतना मगोचे न्हू तांच्या संतोशांत आमी वांटेळी जावया. सांगात दिवया. हाताक हात मेळोवया. ताळयेचो आवाज दिवया. तांणी घरच्या भितर ह्या वज संगी प्रवेश जाता आसतना मगोचे न्हू जोरान ताळयेचो आवाज.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವ ಪ್ರಿಯರೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮನೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಲೋಚಿಸಿದರು. ಈ ಇಡೀ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರದರಾಜ್ ಆಲ್ವಾ ಇವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವರದರಾಜ್ ಆಲ್ವಾ ತಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮಗುಚುನು ಯಾವೆಳಾರ್ ಆಮೆ ತಳಿಯಸು ಆವಾಜ್ ದಿವ್ಯ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನೀವು ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಈ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಏಂಜಲ್ ಹೆಸರಿನ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. परत हांव विनंती करता तलयुसो आवाज दिवचे ताका आमी उल्हास पटोवचे. फुडें आपयता कुटुंबाची हांगासर आयते आसात. आतां हांगासर मान खर्चाक वृंदावन डेव्हलपर्स संस्थो अपुरबायच्या रितीर तांणी मांडून हाडलो आसा. ताच्या जबाबदारेंत आतां उल्हास अभिनंदन पटयतात. विनंती करता फ्रांसीस तशेंच सरिता फुडें सरात. तुमच्या मोगाची काणीक जावन ताका तुमी उल्हास पटोवचे. मान करच्याक बसल्या कडेन तेलेसो आवाज दियात. मोगाचें न्हू परतो संतोष भक्त ह्या कुटुंबाक केवल 6 म्हयन्याच्या भितरच हांगासर एक घर तांणी चिंतलें. हाजी सगळी जबाबदारी तांणी हाताक घेवन बरें घर आमकां ओदकसून दिल्लें आसा. श्री वरदराज आल्वा ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ವರದರಾಜ್ ಆಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದೇವ ಬರೇ ಕರೋ. मगोचेनो थंयसर ताका सांगात दियात दोडी करून दिवंक आमच्या कुटुंबाची दायकन कान घेयात. आतार ताका एका प्लास्टिकार प्रगलन दियात. येस थंयसर मबेन कॅटर्स आणि केवल तुमकां 5 मिनटांनी जेवण उलो दिता. केवल 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಔತಣದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಕರೆಯೋಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 10 मिनटांनी आणि ಮುಂದರ್ಸನ್ वर्ता. मगचन हांगासर एक 2 स्पॉट केला हांगासर म्हाका सांगात दियात. ಹತ್ತು 15 20 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮದುವೆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗೀಗ ಕ್ರಮೇಣ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಕರೆಯೋಲೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕರೆಯೋಲೆಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ ಕರೆಯೋಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಲ್ಡ್ ಕರೆಯೋಲೆ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಯಾರ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕೊಣಚ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, हळत्तू इन्विटेशन कोणाच्या मोबायलाचेर आसा. पोरणे इन्विटेशन अच्छा मम्मीचे कासार. येस पळया तुका गोत्तसली बाय हांव हांगा येता हांगो बायक. हय येस येस साधारण हांव चिंता ओल्ड इन्विटेशन 1990 ನೇ पळय म्हाका दिसना. वय 1990 वय तुजी प्राय पडता त्यात प्रायर काजार जावन आसूं पुरो. येस 1990 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ
ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಒಂದು ಇಸವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪೊಳೆ ಬಾಯ್ ಝೂಮ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅವನ ಸಹ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾರ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅರಿಯೇಕ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಡೇಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಾರಣ ಇದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ನೋಡುವಾಗ 1990ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲನದು ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಈಗಿನ ಇದರಾಗಿ ಉಂಟು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ತಜಿಕಿ ಪೊಯ್ಲೆ 1990ची पहिले इन्व्हिटेशन असा तुमच्या आबाच्या काजाराचे आजी आजीया मदवे आमंत्रण असा 10 9 8 काउंट करता 7 6 5 4 3 2 1 0 बहीण मनीसिन तुझे नाव रेश्मा मनीसिन रेश्मान अंगसर मम्मीच्या काजाराचे पप्पाचे ने ಒಟ್ಟು ವಯಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಚೆನ್ನ ಪಪ್ಪಾಜಿ ಒಟ್ಟು ಕಾಜರಾचे ಹಂಗಸರ इन्व्हिटेशन बऱ्या रितीर हांगासर दाखयला आसा बहीण रेश्मा तुका थँक यू देव बरें करूं म्हणटा ಆಸ್ಕಾಲ್ ನಮ್ಮ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರೋದು ಕಡಿಮೆ ಹೌದಲ್ವಾ ಈಗ ಆ ಚಾಯ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ₹1 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋನ್ಪೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನಿತರ ನಾನೀಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ₹2 ₹3 ₹10 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ₹10 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಪಳೆ ಅದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಓಪನ್ ಕರಾತ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಕರಾತ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ರೆಡಿ असनी जवानपुरा तीन सर ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ 171 टोटल रिवर्स वन टाइम ने टोटल रिवर्स दे असता 430 486 656 ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟು 656 ನಿಮ್ದು ಸೇಮಾ ಒಮ್ಮೆ ಕೊಡಿ ದೇವ್ರೆ ಇಂದು ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಪುಟ್ಟಣ ತುಂಬೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಾರ 3011 ರಿವರ್ಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರಿಗೆ ತಿಕ್ಕದ ರಿವರ್ಸ್ ಅದು ವರ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ 330 ವರ ಇರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ದಾದನ ಮನ್ಪುಣಾಗತ್ತೆ ಇರ್ ಏತ್ ಮಂತ್ನೇ ಈ ತಿಕ್ಕನಿರೇಕ 5000 ಮಂತ್ನೇ ಆ ತಿಕ್ಕನತೆ ಹೋತೆ ಬೇರೆ ಹೆಂಗ್ರೆ ₹10 ₹2 ತಿಕ್ಕುನಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ್ ನೋಡು above 3000 reverse asa erana nunle above 3000 akka ijate yes Shri irna pudar Nelson kandizoni manestan Nelson anga sir highest reverse pausal asa thank you dev bare kurum mogachano ek boreng kutam gara jiyat ek boreng garane पळ्यात फिरगज विगार बापान तांकां आशीर्वाद दिल्लो आसा ह्या सगळ्या घराक आनी ह्या कुटुंबाक वडल हांगासर बरें मागता आसतना आमच्या भलायकी मुखेल मुखेल शिक्षकीन सांगलें आसा हे घर आनी घराणें बऱ्या रितीर जावच्या बरो बेसावन दिल्लो आसा खंडीत जावन ह्या सगळ्या कार्याक हांगासर तुमी हाजर आसात तुमकां उपकार आठयता आतां मनेस्तीन आसा आमचे मदेगात मनेस्तीन सरिता आतां उपकार आठोवची थोडी उतरां तुमचे समोर देव बरो दीस तुमकां सोमेस्ता मोगाचनो जर तर सर्वेस्पर देव घर बांदिना तर बांदपाचे वावर व्यर्थ म्हणटात फाटल्या 12 वर्सांत हांव न्हू आमी आशिल्ले एक सोपण जावन आसा हे आमचें स्वंत घर जायचें म्हणून आनी देवान फाटल्या 8 म्हयन्यांत हांव आमकां एक प्लॅन घालूंक एक अवकाश दिलो आनी फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव म्हणयत
हे अकरेक म्हळ्यार कश्टांनी आमी हें घर बांदलां तें आमच्या सक्ते वरवीं न्ही बगार देवाच्या सक्ते वरवीं आनी मोरया मायेच्या मजती वरवीं ह्या वेळार हांव सर्वेस्परा देवाक हांव कुटुंबा समेत हांव अर्गां दितां मोरया मायेन ससाय दिल्ल्या खातीर तिका हांव अर्गां दितां. दुसऱ्यान हें घर उबें जायचे तर आमच्या प्रत्येक सावन आमच्या कुटुंबाच्यांनी मस्तो तरान आमकां सहकार दिला. प्रत्येक जावन आमचो धाट्टू बाय ह्या वेळार हांव नांव काडिना जाल्यार हांव सुखीदार जाता. विशेष रितीन आमकां आदार दिल्ले जावन आसात आमच्या कुटुंबाचे आमची बाय सिस्टर हिल्डा, सिस्टर फादर जॉन, मारिया बाई आनी बाबू धाट्टू आनी रॉबर्ट धाट्टू आनी लीना बाई आनी बेनी बाई आनी मस्तो रितीन आमकां आदार दिला. तशेंच ह्या कार्याक ह्या बांदपाच्या वेळार तशेंच आमी प्लॅन घालतानाय आमकां आदार दिल्लो जावन आसा म्हजो माम स्टानी कांतीकरे ताकाय तशेंच स रितीन कालच्या आनी ह्या वेळार सकाळी अकरीकच्या वेळार आमकां मस्त रितीन आदार दिल्लो जावन आसा. सावन मार्टीस निव्यू तुमकां सर्वांक हांव म्हज्या आनी फ्रांसिसाच्या आनी भुरग्यां तर्फेन काळजांत हांव न्हू देव बरें करूंक म्हणटा. तशेंच देव बरें करूंक म्हणटा आमची शेजारी प्रत्येक रितीन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमी फाटल्या 12 वर्सांत हांव न्हू एका घरांत आसल्या घर आमचे बड्याचे म्हणचे की आमचे ते स्वंत म्हणले बरें आमकां भोगले कित्याक म्हळ्यार त्या घरच्या ओनर ती आज हांगा हजार जावना म्हण दिसता भलायकी निमती तिने मस्त तरान आमकां पाठिंबो दिला. ती जावन आसा रिटायर्ड HM ರಾಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಮಹೇಶ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಹೃದಯಾಂತರ ಆಳದಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ 10-12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ಮನೆಯವರಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಪರವಾಗಿ हृदयपूर्वक ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು अर्पिಸ್ತೇನೆ. तशेंच ह्या वेळार विशेष करून आमचे वाड्यागर आमचे काल अल्फोन्सा वाड्यांत आसले हांव आतां आज पेद्रू वाड्यांत आसा काल केरळांत आसले आज कर्नाटकांत आयल्या जस्ट एक स्टेप इशीन देखून दोनी वाड्याच्या संध्यांक गुरकाराक प्रत्येक जावन लीना टीचर ती आज उपस्थित ना म्हण दिसता. आंटनी मास्टर आनी प्रतिनिधी तांकां आनी वाड्याचे सर सांद्यांक तशेंच ह्या पेद्रू वाड्याचो गुरकार जावन आसो जॉय तशेंच प्रतिनिधी तुमकां आमच्या कुटुंबा तर्फेन काळजांत हांव न्हू देव बरें करूंक म्हणटा. आनी देव बरें करूंक म्हणटा विशेष रितीन धार्मीक भाव भयण्यांक आमच्या कुटुंबाच्या धार्मीक भाव भयण्यांक तशेंच आमच्या फिरगेचे सुविगार फादर ग्रेगरी पिरेरा आनी सर्व ज्योती निलय कॉन्व्हेंटाची सर सिस्टरांक हांव काळजांत हांव न्हू देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूंक म्हणटा बेळवेदर सिस्टर्सांक तशेंच पानीर सिस्टर्सांक आमकां स रितीन तांणी आदार दिला आसता तांकां हांव कुटुंबा तर्फेन काळजांत हांव देव बरें करूंक म्हणटा. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲಿ 10 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಏನು ದೇವರ ವರಪ್ರಸಾದದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಬಿಸಿಲನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವು ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಈ ತಲಪಾಡಿ ದುರ್ಗಾನಗರದ ಆಸುಪಾಸಿನವರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆರೆಕರೆಯವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕಣಚೂರು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡರ್ ಬೃಂದಾವನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಇದರ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿಸ್ಟರ್ ವರದರಾಜ ಆಳ್ವ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರು ಕೂಡ ಇದೆ.
ಅವರು ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವಾರ ಇರುವಾಗ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಮೇಡಮ್ ಈತ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಉಂಡತೆ ಉಲಾಯಿ ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ಚೂರ ಆಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಿದಾಯ್ ಈ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ಒಂದು 10-11ವರೆಗೆ ಮಲ್ಪ ಬರದಾನೆ ಓಳ್ಳರ್ ಯಾನಕ್ಲು ಸೈಟ್ ಉಳ್ಳಿ ಯಾನು ಮೂಲುಳ್ಳಿ ಇಂಚಿನ ಬೋಡಂಡ ಪನ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಇಡೀ ತಂಡವೇ ಉಂಟು. ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು 40 ಕಳ್ಳರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಕರೆದಾಗ ಅವರು 40 ಜನರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ಲಂಬರ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಷನ್ಸ್, ಪೇಂಟರ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವರದಣ್ಣ, ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ, ನಾನು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ ಸುಗಮವಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹೆಸರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ MC ಅವರು ಕೂಡ ಸರ್, ಪ್ರದೀಪ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಸನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಡೆಕೋರೇಟರ್ಸ್ ಮತ್ತು UBM ಪೆಂಡಲ್ ಅರೇಂಜರ್ಸ್ ಅವರ ಮಾಲಕರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಮಾಬೇನ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಅದರ ಮಾಲಕರಾದ ನೆಲ್ವಿಸ್ ಮಾಬೇನ್ ಅವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. सोमेश तांक हांगासर जमल्या आमच्या मोगान आम्ही आमच्या आपोवण्याक पाळो दिवन जमलेल्या सोमेश तांक एकाच उतरान देव बरें करूंक म्हणटा. देव बरें करूं. पळयत मगोचेनो कितले अपुर्बायेचे उतर इंदू टीचर अंद मात्र अदे हेतु भातेरियर पळयत हांगासर कितले मोवाल उतरां हांगासर हर एक उतरांनी थंयसर मोल आसा. पळयत कोणाकी दुकान आसतना तुमचे सगळे उपकार तिणें आटयले आसा. खंडीचोणी मनीस तुका आम समेस ताच्या तर्फेन थँक्यू. देव बरें करूं. ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬುಡ್ದು ಪೋಂಡ ಮಾಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿ ಜಾವಣಿ ಕರಿಯಂತ ಸುಡ್ನಿ ಎತ್ತ ತರಿ ಸುಧಾರಿಸನ್ ವರಾತ್ ಕೆಲಂತ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು. ಕೆಲಂತ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ದೊಗ ಅಸ ಅಂತ ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಸೈಗ್ ಬಹು ಅಸ ಮನಸ್ತು ದಯಕನ ಹಂಗಸर मुखार येवचे. या केलांत विजय जाल्ली तुमी आसा तुमकां अभिनंदन पाठयता. मोगाची काणीक तुमी स्वीकार करच्याक. Yes, thank you. देव बरें करूं. पळयत मगोचनो सगळे जेवणाचेर फिरगज विगार बापान येदोलस घरचे आशिर्वादच्यान जावच्या वेळार हांगासर जेवणाचेर आशिर्वाद मागलो आसा. आतां कार्यासो यजमान आयतो आसा जेवणाक उदा दिवच्याक. हांव चिंता ह्या वाड्याचो गुरुकार तुमचें आजारपण ना म्हूण चिंता. जर तर प्रतिनिधी आसा तर म्हज्या गमनाक येवं ना. तुमी दयेकन आसात न्ही. खंयची ह्या वाड्याची त्या वाड्याची ह्या वाड्याची कर्नाटका वाड्याची तुंतुनी ओके ह्या वाड्याची प्रतिनिधी जेवणाचे उदाक स्वीकार करच्या. कार्य यजमान आयतो आसा पयलीं तुका जेवणाचे उदा दिवच्याक ना म्हूण चिंता. ओके कार्य यजमान तुमकां समेस्तांक आतां जेवणाक उदा दितात. सर कुटुंबदारांक सैऱ्यांक तशेंच सर वडेकारांक जेवणाक उदक. Yes, thank you. देव बरें करूं. माबेन कॅटर्स थंयसर आयते आसा घरच्या मुखार
जेवणाचे काउंटर तयार आसा तुम्ही जेवण स्वीकार करचे एक कार्य थंयसर जाता आनी एक कार्य हांगासर ह्या कुटुंबाक तुम्ही मुखार येवन कुटुंबा बराबर येवन तुम्ही शुभाशय पाठवयेत हांगासर हे कुटुंब आयते आसा थंयसर जेवण स्वीकार केल्या नंतर हांगासर येवन ಶುಭಾಶಯ ಪಟೇತ್ ಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯ ಆತ ಸಂಗತ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬರ್ತಾ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಔತಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಟರರ್ಸ್ ಕುತ್ತರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಅವುಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಔತಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಲು ಬಯಸುವವರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದು ಶುಭ ಹಾರೈಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. जेवणाचे काउंटर मोबाईल कॅटरर्स कुत्तार आयते आसा त्या देखून विनंती करता काउंटरासर येचे जेवण स्वीकार करच्याची विनंती करता. हांगासर वाटेर जो हात नेतलाय करूंक उदकाची व्यवस्था आसा. काही ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಹತ್ತಿರವೇ ಕೈ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಕೈ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವುದು ಔತಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. मुगचनो जेवण स्वीकार करात. जेवणाच्या नंतर ವರ್ಣಾची ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಸಾ. ಔತಣದ ನಂತರ ಪಾಯಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. मगचेनो तुम्ही हांगासर येता आसतना 2 काउंटर आसा. फर्स्ट तुमकां वेजाचे मेळटा त्या कुशीन आनी एक मासाचे काउंटर आसा. त्या देखून विनंती करता पळयात सुदर्शन वरात सुवातील अडचण आसा देखून सुदर्शन वरच्याक विनंती करता. वर्णाची व्यवस्था घरच्या मुखार प्रवेश द्वारालागी वर्णाची व्यवस्था मांडली आसा. जेवणाच्या नंतर वारणी स्वीकार करात. ಔತಣದ ನಂತರ ಪಾಯಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಾವುಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. पिऊंच्या उदकाची व्यवस्था देखून स्वीकार करात. सगळे व्यवस्थित मांडल्या मोबाईल कॅटरर्स कुत्तार मँगलोर काळजांतवन थँक्यू. देव बरें करूं.
यहाँ बारिश हो जाए तो
मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी मैं समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे। बोलेंगे तुझे आंग सूर्य पिछे नागे बाण, आ बोलेंगे तुझे आंग मोळग लस्ताना स्तारान फोरसान मोजा रावगे ससनाची दर्याक आता नाबिरांत बुडतेची, आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिछे नागे बाण। वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली, वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली, इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोवलो पिसो बोवरो, आ बोलेंगे तुझे आंग सूर्या
पिशे नागे बान गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्यात हासो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो घुंगरू बांधून आयलो पावस आंगणान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशे नागे बान आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना फोरसान मुझा रावगे ससनाची हो दर्या आता नाबिरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्या पिशे नागे चिंता चिंता सदा मना हांव सोदता हाताक मेळना सदा राखता तरी मोकार येना तूं मोगाकय आसाय कोण्णा हांव चिंता सदा मनान हांव सोदता हाताक मेळना सदा राखता तरी मोकार येना तूं मोगाकय आसाय कोण्णा जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजी बगना दीस रात म्हाका गो तुजी सोदना दिसा उजवाडा की तुजीच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना म्हजी मोगाळ वासपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली मोगणा म्हजी मोगाळ वासपान वाजली म्हजो मोग पळून रूख जडां लजली म्हज्या आपूट मोगान काळी मोडां भिजली गांवार तुजी म्हजी कोबार गाजली जॉयलिना
जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजें बगना दीस रात म्हाका गो तुजीं सोदना दिसा उजवाडा की तुजींच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक आवडेता दिसाक हजार पावटी उगडास तुजो दोस्ता तुका मुजेंच करूंक मोतीन सदां चिंता न्हिदे विणे म्हजी रात पाशार जाता तुका आपणावच्याक आवडेता जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना सांगू हांव कोणाक म्हजीं बगना दीस रात म्हाका गो तुजीं सोदना दिसा उजवाडा की तुजींच सोपना सांग बाये तूं म्हाका मेळटाय केन्ना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना जॉयलिना जॉयलिना म्हज्या मोगाच्या वॉयलिना दिवडले 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 दिवडले
कुसाची काढून कुरू नवे जीवन करिया सुरू आनवार उडोन आयले तर माका सांभाळून संता कुसाची काढून कुरू दोगाय मेळोया उडार बांधूया वाळो मोगाचे वारे हवानी तुरे मोगा काढून जिविताची मेटा राम्या एकाच पाक्या पोंदा वाटून चिड्या सुख दुखा हवानी तुंगो बाये वेचा फुडे बांध्या जीविताचे होडे मागोल सदा देवाकडे संता कुसाची काढून कुरू नशिबांगी मेळ्ळे मनमुचे तुजेर फुल्ले काळीस तुवें सोरून वेल्ले नेणा थंयसर वंद भरले खंयच्या नशिबांगी मेळ्ळे मनमुचे तुजेर फुल्ले काळीस तुवें सोरून वेल्ले नेणा थंयसर वंद भरले ग्रेटा ग्रेटा मुजा ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडटा मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता ग्रेटा ग्रेटा मुजा ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून हांव आशेता लियुडले 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 वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तू वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय करगो म्हाका तुजोच कोराय वरती कितें तुजी सोबाय गुणांनी तू वरते बाय मोगान काळजा केला तो गाय करगो म्हाका तुजोच कोराय ग्रेटा ग्रेटा मुजा ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचेच करून
हांव शेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून हांव शेता लियुडले 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 दिसू देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक ओडटलो सुखा दुखान कांदितलो तुजें जिवीत नंदन करतलो मागीर दिसू देवन येतलो लग्ना बांदात हांव एक ओडटलो सुखा दुखान कांदितलो तुजें जिवीत नंदन करतलो ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून हांव शेता ग्रेटा ग्रेटा म्हज्या ग्रेटा तुका चिंतून हांव सदां सड पडता मोगान तुज्या काळीज लासता तुका मुचीस करून हांव शेता लियुडले 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 लियुडले
केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशेलार फुटत गो आपटत तर काळजाक तुज्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशेलार फुटत गो आपटत तर काळजाक तुज्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना फुलां पळमळ जावून मळबा बऱ्यान उबन गो तुज्या केसां राशियान कुपायड्यान लिपन गो केन्ना फुलां पळमळ जावून मळबा बऱ्यान उबन गो तुज्या केसां राशियान वाटेक राखून रावान गो म्हाका साडून वचा नाका नाका पावून पायांक पोरान गो गळ्या भोंवती रेवन गो तिळ्यान तिळी नातले चोवून लजेव लजेव रंगन गो केन्ना काम ते बोजावून गळ्या भोंवती रेवन गो तिळ्यान तिळी नातले चोवून लजेव लजेव रंगन गो केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशेलार फुटत गो आपटत तर काळजाक तुज्या मोगाची जर फुटत गो केन्ना केन्ना काळजांत म्हज्या अशेलार फुटत गो आपटत तर काळजाक तुज्या मोगाची जर फुटत गो